रेड फ्लॅग सायन खंयचे म्हणटले की ओके आतां तुमी सांगले की हे कॉमन सेन्स सिम्पटम्स सांगले तुमी पण आतां this is a time you have to consult somebody. This is a time you have to go to doctor or you have to consult somebody, counselor म्हणा किंवा whoever you trust आणि जाचो तुमचो विश्वास आसा अशा मनशा कडेन तुमी सामकें गरजेचें अशें तुमी केन्ना आयडेंटिफाय करतले? सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एक 1 to 10 आमचे स्केल असता तातून पहिले जे 5 असतात that would be mild degree of sweating, mild degree of disease म्हणजे unease किंवा dryness of mouth किंवा तुमचे hair fall, mild hair fall जाता किंवा you start feeling sweating but in mild degree where there is just discomfort not disease. बरोबर. मग तुमका आता आयलो म्हाका आता इंटरव्यूवाक घेवंक जाय आशिल्लें म्हाका मातसो घाम आयलो इंटरव्यू सुरवात जालो आय एम फायन. So you can put it as eustress. Yes, that is eustress. बरोबर. So eustress म्हणजे up to 5 we don't consider it very dangerous म्हणा किंवा something that is of concern. बरोबर. काळजी घेवपा इतले ना हे नॉर्मल असता सगळ्यांक जाता आणि इट इज कन्सिडर्ड टू बी पार्ट अँड पार्सल ऑफ लाईफ. बट वन्स यू क्रॉस द स्केल ऑफ 5 यू गो टू 6, 7, 8 थंय जाता ते तुका सिम्पटम्स येवपा लागता. सो वेन यू स्टार्ट फिलींग हायपर व्हेंटिलेशन म्हणजे श्वास फुलिल्ले भशेन दिसता किंवा तुमची पल्स रेट खूप हाय जाता किंवा धडधडटा किंवा तुमकां पांय गळिल्ले भशेन जातात खूप लोक म्हणतात सो आय डोंट फील सेन्सेशन इन माय लेग्स फ्रॉम नी डाऊन म्हणजे धोपरा सकलच्यान म्हाका पांय लागनात म्हजे सेमी पॅराटिक स्टेट म्हणटात आमी म्हणजे पॅरालिसीस जाल्ले भशेन पांयच लागनात उबे रावल्यार पडटले काय दिसता गिडीनेस जाता किंवा वॉकारो येता नॉजिया ओकून वचत ना पूण वॉकार आयिल्ले भशेन जाता ढवळटा पोटान घोळ आयिल्ले भशेन जाता. सो ऑल दीज सायन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दे गो इन टू द एरिया ऑफ कन्सर्न. सो जर तुमकां हे अशे सिम्पटम्स बरेच खूप फावट म्हजे कडेन भुरग्यांक हाडटात की ना एग्जाम आयली काय हाका जोर येता नाल्यार एग्जाम आयली काय हाका वॉकारां चालू जाता लूज मोशन चालू जाता फ्रिक्वेन्सी युरिनेशनाची चालू जाता मुतूंक परत मुतूंक जाता युरीन इन्फेक्शन जालां काय दोतोर ना इट इज बिकॉज हीज मायंड इज अंडर स्ट्रेस. ताका इतले स्ट्रेस जाला त्या एग्जामीचे की एग्जाम दिवच्या पयलींच ताजी बॉडी इज गिवींग अप म्हणजे हाफ द वॉर इज लॉस्ट देर तुवें म्हळें तशें तर लढाईक वचचे पयलींच लढाई ती थंय सोंपता कित्याक तर ताका अशें दिसता की बाबा हांव फेल जालो जाल्यार सारकें जालें ना जाल्यार सो दीस इज ऑफ कन्सर्न ते भुरग्याचे परफॉर्मन्स जातलेच अफेक्ट. सो इट इज कन्सर्निंग न्ही तेन्ना हांव म्हणटा की बियॉन्ड 5 when the or sometimes the children or the lady of the house बायलो म्हणटात म्हाका सामके धडधडिल्ले भशेन जाता काळजान भंय दिसता. that is where you have to make a note की हे इम्पॉर्टंट.